1 एप्रिल 2017 ते ऑगस्ट 2017 या 6 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन 80 लाख वसूल केल्ले आणि हांवें चार्ज घेतलो सप्टेंबर 2017 ते डिसेंबर 2017 ह्या 3 म्हयन्यांक 80 लाखाची दंडाची रक्कम आमी म्हज्या काळात वसूल केल्या। हांवें म्हज्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्ले आसा की तुम्ही एक मोबायल ॲप करा आणि ह्या मोबायल ॲपाचेर ज्या गिरायकांनी ज्या जाग्याचेर गिरायक वतात कितें व्यापार करूंक म्हणा, थंय जर तुमकां कितें आक्षेपार्ह अशें कितें दिसता, कितें फेरफार असो रकमेन किमतीन दिसता आनी जर तुमकां ते दुकानदार फटयता अशें दिसता जाल्यार तुमी त्या मोबायल ॲपाचेर वॉट्सॅप मॅसेज करचो डावनलोड करून, जेणे करून तो डायरेक्ट म्हज्या पर्यंत पावतलो आणि हांव ती डायरेक्ट कारवाई करपाक त्या अधिकाऱ्यांक भाग पाडटलो। आनी म्हजी तिनूय खातीं, एक WRD फिशरीज आनी वजन माप खातें, ह्या तिनूय खात्यांनी एक पारदर्शिता हाडपाचो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा। त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न केल्ले आसा। म्हज्या जलस्रोत खात्या मार्फत आमी वेब पोर्टल लॉन्च केल्लें आसा